दालगादो कोंकणी अकादमीन विविध मळावेले पुरस्कार जाहीर केल्यात। 16 डिसेंबराक मडगांवां मानेस्तांक हे पुरस्कार भेटयतले। दालगादो कोंकणी अकादमीच्या अध्यक्षान प्रसार माध्यमांक माहिती दिली। मडगांव होली स्पिरिट चर्चीच्या हॉलांत दालगादो कोंकणी अकादमीन पत्रकार परिषद घेतली। अंदूचे दालगादो कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार जाहीर केले। दालगादो साहित्यिक पुरस्कार, दालगादो सांस्कृतिक पुरस्कार, दालगादो रोमी कोंकणी सेवा, जॉयल डिसूजा दायज पुरस्कार, प्रभाकर तेंडुलकर कोंकणी संस्था पुरस्कार, फादर फ्रेडी जे दा कोस्ता पत्रकारिता असे हे पुरस्कार आसात। शेनवारा 16 डिसेंबराक मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत सांजेच्या 3:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली। दबाजो आमचो सुनवारा दीस डिसेंबराचे 16 मडगांवां रवींद्र भवनांत सांजे 3:30 वरांक जातलो। सगळ्या कोंकणी मोगयांनी गोंयकारांनी ह्या पुरस्कार दबाज्याक येवन हो सोबोवचो, हाका रंग दिवचो, कोंकणीचो मोग दाखोवचो आनी आमी कोंकणीक उखलून दवरची। गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकर, गौतमी गांवकर आनी संगीता ओली।